बरो दीस दिवं हांव रिया Souza. 6th एपिसोड आमचे गोवा आमचे कोलाकार हातून Chris-Armand बाबान बासाबास केल्या गोंयच्या फामाद कोलाकारा लागीं जाका आमी सगळ्या ओळखतात किंग ऑफ सेंचुरीज म्हणून बाब रोजफर्न 97th याद ताणें बरयल्या कितलेंच ताचें हिट जालें. थोडीच नांवां सांगपाचें म्हणल्यार थापट घाट आरसो बावले बेबदो शेजारी गोरी असो एक दीस येतलो आनी हुंदीर म्हज्या मामा येत याद गोंयांत तशें भायल्या शहरान गाजले. चलाक तोर वेळ काडिनासतना मेळया आमी बाब रोजफर्नाक आनी Chris-Armand. देव बरें करूं. आमचे गोंय आमचे कलाकार. Please like, share and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to press the bell button to get notified whenever we post a new video. रोशन बाब देव बरो दीस दिवं तुका. तूं काय दिवं रोशन बाब हांव नको खूंय सुरू करुया आनी कितें उलोवया कितें कोणें विचारूं इतली उमेद म्हाका आयज तुका मेळपाक. तूं वडिलांचो वडील तुवें जिवितांत सगळेंच पयलां तियात्राचे माचयेर कितें घडटा कितें घडना आनीक जायते जाणांक घोडे तुज्या जिवितार थोडीच खबर आसचें ना. पयलीं सुवातेर म्हाका तुजें नांव सांगशी तूं. म्हजें नांव आंतोन रुजार फेर्नांदीस. आंतोन रुजार फेर्नांदीस. पळय आतां कितें जाता तुजें इतलें बरें नांव आंतोन रुजार फेर्नांदीस म्हणून तातूंत तुका मदेंच कोणें फंड्स गायले आनी रोज गायले ही स्टोरी कितें. ही स्टोरी म्हटल्यार आमी पयलोच हांव लिगोर हाचे ग्रुपांत आमी तो ग्रूप जोड केलो आनी तातूंत तो घडले उपरांत आमी तातूंत एक्टींग करतना आमी 3 जाण एंटेनी आसले. म्हाका स्कॉलांत एंटेनी म्हणटाले 3 जाण एंटेनी ते कोलवा तो आदी पॅट्रिकाक नाचतालो बरो फोडेकाण आनी ताका मागीर जुदास म्हटल्यार वळखताले कित्याक तो जुदास तियात्रांत जुदासाचो रोल करतालो. आनीक एकलो एंटेनी आसलो तो स्कॉलांतलो म्हजो क्लासमेट तो एक्टींग करतालो. ताची भयण एक्टींग करताली मारिया आनी ताचें नांव आसलें एंटेनी जॉन डी बाप्तिस्ट. हय एंटेनी जॉन बाप्तिस्ट आनी हांव आसलो एंटेनी रोजार फेर्नांदीस. सो जालें कितें तिगूय मिक्स जावंक लागले आनी कोणें तरी चिंतलें चेंज करचें म्हणून बरोबर तिगांयनी नांवां चेंज केली म्हणजे एंटेनी आमचो कोलवाचो आसलो ताणें घेतलें एंटेनी जुदास आसा ते एंटेनी दे कोलवा. एंटेनी जॉन बाप्तिस्ट आसले ताणें घेतलें एंटेनी जेबी आनी म्हजें नांव एंटेनी आसलें आंतोन रुजार फेर्नांदीस. एंटेनी म्हणटाले हांवें केलें एंटेनी रोजारियो रोज आनी ते एका तियात्रांत हांव न्हय तें नशिबांतलें आमचे लिगोरीचो खेळ तियात्र तो ते तियात्रांत म्हाका नांव दवरलें रोजफर्न्स. तेन्नासान ते सगळे रोजफर्न्स जालें आनी देवाचे कृपेन म्हजे सगळे रोल्स चेंज जावपाक लागले दिवी चेंज जावपाक लागले एक्टिंगांनी मातशें परतोवंक लागलो. सो तें रोजफर्न्स उरलें. जशें पळय हांवें सांगलां आमची आयज भासाभास उलोवन काबार जावपाक बरेंच कठीण. इतली स्टोरां विचारपाची इतली स्टोरां सांगपाची एका नांवाचे वयर आमकां कितलें आयकोंक मेळ्ळें. लिगोर फेर्नांदीसाचो जेस जुदास जस्मिना जियांतल्यान तियात्र काडपी तातूंत रोजफर्न बाबान पयलेंच तूं लिगोर ड्रामेस्टीक ट्रुपाक नाचलो. हे तापट तियात्रान म्हाका तियात्रीस केलो. त्या आदी केन्ना चिंतूंक तियात्रीस जातलो म्हणून टापोट तियात्रान म्हाका तियात्रीस केलो आनी तातलोच एक ओपनिंग हांव हांगा म्हणूंक लायता. Bullshit,
तेच्या पयलो हांवें म्हजो एक तियात्र काडलेलो बलिदान? दोन तियात्र काडलेले एक बलिदान आनी एक ना 3 तियात्र एक बलिदान तियात्र मागीर दिलेली भास म्हूण आमचे दिलेली भास. दिलेली भास म्हूण तो नॉन स्टॉप आं. आनी मागीर निमणी चीट म्हणून काडलो आनी तो निमणी चीट तियात्र मागीर लिगोरीच्या तियात्रां आसतना मागीर मुखार तेन्ना आवाज काडलो मागीर भायर गेलो आरोमा काडलें पूण तूं स्टार्ट केला लिगोरीक एक ट्रुपाक म्हणचे वय ना लिगोरीचे पयलो हांव जॉफी दे माजोर्डा म्हणटालो जॉफी दे माजोर्डा म्हूण तियात्र बरयतालो तो आनीक फेली लुकास म्हूण ते दोग जाण तियात्र बरयताले खेळ तियात्र ते 2 पार्ट त्यो करताले जॉफी दे माजोर्डाचो तो मनीस कोण म्हणून एक आसले आनी तेची लारां आमचो माजोर्डाचे वय ताचो तो मनीस कोण आनी एक नांव आसा तिका आनी आमचो फेलिसियान ताका फेली लुकास म्हणटाले ताचो ताळो तोय बरयता दोगूय कॉमायन ते तो ताणें बरयले लारां म्हूण तेन्ना हांव पयलो ताका जॉयन जालोलो ते तियात्रान जॉयन जालोलो आनी तेवूय जाल्यार आमचे सर्गेस मिली वरवीं आमचे मिला रुजारीक नासताले इतलो तूं शिंकला हांव जाणा तुज्या थंय डिग्री आसा म्हणून तूं ग्रॅज्युएट आनीक तुज्या शिंकपा प्रमाणे तुका एक बरी शिरीज तुज्यान करूंक जाताली घडये त्या तेंपार सगळे गाल्फाक वचूंक सोदताले पूण तुवें पालकाक हांद दिलो आनी तो चुकोन दिलो वो तुज्या देवाच्या देण्यांनी दिलो कितें कारण तूं तियात्र बरोवंक पावलो पयलो म्हणटात तें हांव हें जालें म्हजें मोदींत आसतना हांवें कॉलेजीक हांव सायन्सीक जॉयन जालो थंयसर हांवें 1 वर्स सायन्स शिकलो दुसऱ्या वर्साक फेल जालो म्हाका कोलवा हायस्कुलान जॉब मेळ्ळो एज अ क्लार्क आनी तो आमचो सर्गेस लुता फेरोन तेणें म्हाका जॉब जावन तो जॉब तो दिताना हांवें प्रायवेट हांव BA करूंक लागलो सो थंय आसतना 2-3 वर्सां थंय काम करतना म्हाका आमचो क्रिस्टोफर तो म्हजो सारको गुड फ्रेंड आनी कुंपार क्रिस्टोफर म्हजो कुंपार तो हाडल्यान आनी आमचे मिना लयता ताची बायल सो तो भायर गेलो मास्काट गेलो आनी आमी गुड फ्रेंड म्हणटोच तेन्ना आमी काजार जावंक ना दोगूय काजार जावंक ना आनी ताणें वचोन रोखडोच म्हाका व्हेलो मास्काट पूण थंयचें वातावरण म्हाका तितलें लागोंक ना आमी थंय गेले म्हणटोच म्हजो तियात्र एक हांवें तियात्र हारुमा म्हूण तो आमी हारुमा तियात्र केलो मास्काट रुई हय आनी ओपन एअर फॉरेनचो तियात्र भायल्या शारांत पयलो केलो पयलो तियात्र न्हू खेळ तियात्र केलो 3 वरांचो खेळ तियात्र केलो आनी तेन्ना थिंग ओपन एअर करूंक मातशें बरी डिफिकल्टी आसली कित्याक पयलीं सद्या तुजें क्लायमेट बरी आसूंक जाय तें जाणा ती क्लायमेटूय बरी फावरान जाली आनी पयलींच फावटी हांव आमच्या मार्शल रोज आल्फ्रेड रोजाच्या भावाक इंट्रोड्यूस जालो आनी ताणें म्युजीक बसयलेलें तेका पयलो आरोमा तियात्र तुमी मास्कट केलो आनी ते तोच आमी गोंया आयले म्हणटोच तो आमी तियात्र फॉर्मेटान बोयराक 2000 गोंया केलो आनीक रसून बाब तेच्या उपरांत तुवें तियात्र थापट बरयलो वो देवसार ताच्या पयलो थापट बरयलो हांव थंयच्यान सुमार 1.5 वर्सान हांव आयलो गोंया आयलो आनी तेन्ना म्हटल्यार ती म्हजी सर्वीस बोलदेक पासून सांगता आनी एकलो भुरगो म्हज्या पासत एपॉयंट केलो आनी एपॉयंट केलो तो भुरगो ताका म्हज्यान चड गरज आसली दुडवांची हांव सारको गरीब हांव गरीब तो गरीबूच पूण तो पळय जॉयन जालोलो तो भुरगो म्हज्यान गरीब सो आमचो फादर साऊथ तेन्ना फादर आतां तो कार्मोना आसा फादर साऊथ तेन्ना तो पळयतालो इस्कॉलाचें सो ताणें म्हाका एक्सप्लेन केलें हांव म्हणा हांव रेजिग्नेशन दिता नो प्रॉब्लेम सो हांवें रेजिग्नेशन दिलें आनी हांव मातशें तेन्ना बाबा जाल्लो आनी मातशें हांव मेंटली मातशें सारको दुखेस्त बाबाक लागून सो म्हजे घरकांय नाका आसलें हांव भायर गेलो ते म्हणटा हांगा तरी कितें करुया तेन्ना हांव येताना थंयच्यान PDO म्हणटा ते कंपनीक इंटरव्यू दिवन आयलो म्हणटच तो इंटरव्यूचे म्हाका कॉल आयलें आनी ती कंपनी सोडपाची न्हय परत आसतना म्हजें मन जायना जालें मास्काट परत वचोंक सो म्हजे घरकांनी म्हाका फोर्स केलो तूं हांव लिगोरीक न्हेसतालो गेलो तेन्ना तूं हांवें म्हणटा हांव लिगोरीक जॉयन लिगोरी येयलो
येयलो आनी फोर्स करपाक लागलो सगळे जॉयन जावन पोतून करया तेका चलतालोच म्हण न्हू पूण म्हजें जालें अशें म्हजी बायल म्हाका ना तूं स्टार्ट कर तूं जायत्या जाणांक हेल्प कोत्ता तूं बरयता आपूण पळयता तूं बरयता तें तूं ग्रूप स्टार्ट कर वो तिणें म्हाका फॉर्म आयलें आनीक हांवें म्हणलें चल करया ग्रूप स्टार्ट आनीक नवे भुरगे घेतले दोग टिचर्स म्हजो एक सर मेंदीस म्हण आसलो आनी म्हजो फ्रेंड मायकल सर तांकां घेतले आनीक दोग जाण मनशांनी म्हाका चड आदार दिलो म्हणटा तो मिलाग्रीस आनी क्रिस्ता ती फामाद जोडी तेन्ना ती लिगोरीक आसली म्हज्या बारबर मागीर तांचे मदीं कितें जावन ती भायर सरलेली तांणी म्हाका खूब हेल्प केलो म्हळ्यार म्हाका पयलो सदां आमच्या मदें कोणूय जाल्यार लोकांक चावडीचो आसूंक जाय आसलो ती म्हाका दोग जाणां मेळ्ळी आनी तांणी जॅकोबाक हाडलो जॅकोब आमचो प्रिन्स जॅकोब म्हाका इंट्रोड्यूस केलो प्रिन्स जॅकोब पयलो आमी लिगोरिगेर तियात्र करताले बरें एसाय मारताले तेन्ना आमचो प्रिन्स जॅकोब मिलाग्रिसा सांगाताक तूं येतालो पूण हांवें चिंतूंक ना वो इतलो गोरो पीठ भुरगो कोंकणी उलय तियात्र जातलो म्हणून कळना आनी तेन्ना म्हाका एक पाकडें तेणें सांगलें आमचें एक कॉम्पिटिशन आसलें इस्कुलांत आमी एक्स स्टुडंट्सांचें आनी एलोकेशन कॉम्पिटिशन आनी तेन्ना पासून म्हाका उगडास येतालो भुरग्याक खंय तरी पयला कित्याक आमीच ऑर्गनायज करताले ते तेन्ना ताणें तो होली स्पिरिट शिकतालो आनी तेणें फर्स्ट प्रायज घेतलो आमच्या होली ट्रिनिटी इस्कुलांत ते एलोकेशन कॉम्पिटिशनाक रोसफन बाब हें सगळें जातो स्थापट तियात्र म्हाका संवसाराक गाजलो तापट फॉरेस्ट तापटूच जालो आनीक तेन्ना लोकांनी शेंकडे म्हणलेलें उतर आयकोंक ना तुवें शेंकडे कोण दाखयले आनी तापट तियात्रान ओपनिंग करोजूय इतलोच मिनींगफूल आसलो आनी त्याची इस्तोर इतली बरी आसली आनीक तापटाच्या फाटल्यान बॅक टू तुवें सेंचुरीज दिले थोडोच म्हाका नांवां उगडासात उगडास येता उजो आकांत बावले गांठ आनीक आरसो शेजारी हे तियात्र तुका बॅक टू बॅक फॉरेस्ट तुवें नांव ते शेंकड्यांचो राजा तुका फावत तेन्ना बॅक टू बॅक 100 हे तियात्रां भितर तुजे ते सेंचुरी जाले स्टार्टींग तांतलो तापट सोडून तुजो खंयचो बरो तुका दिसलो गांठ जातो गोच आमोरी ना तो न्हू तो ओपनिंग करूं जालो गांठ जात गोच आमोरी म्हणटाली तो शेजाऱ्या ओपनिंग करूं गांठ तुजे मोडनाक वाचता ते कितें तो गांठेचो गांठ तियात्र बरो कित्याक लागून रसवण बाब कित्याक लागून तुका दिसता गांठ बरो आसलो म्हणून तियात्र तुजो कित्याक जी फिलॉसॉफी तितून आसली हांव तेन्ना पयलोच पांयचो रोल करता जुइजाचो रोल करतालो आनी ते तो फिलॉसॉफी तेन्ना तियात्र तो हांवें रेपीचेर बरयलो तेन्ना 83 रेप स्टोरीचे तेन्ना बरयलो आतां पासून सेम टॉपीक चलता पूण इट वॉज व्हेरी डिफरंट लोकांक तें दुसरेंच कितें दिसलें आतां रेप जाल्यार आतां रेप म्हणल्यार लोकांक चडशी संवय जाल्या हय आनी तेन्ना ते रेप हितून तियात्रांत म्हजी मेवणी आसली फ्रांसिस्का शी वॉज 15 or 16 आनी ती यंग चेडवाक रेप करप म्हणजे ते लोक सारको आबूज जातालो तेन्ना आनी एक जुई जावं तेतून कांय करूंक जायना कित्याक करूंक जायना जुई जा इतलें करूंक कांय करूंक जायना हांव सुसायड करतालो कांय करूंक जायना म्हणटा मुखार प्रश्न रोशन बाब जायते तियात्रिस्तांक तुवें माचयेर हाडले तांतले थोडे आयज फेलीच जाल्यात आपूण तियात्र काडटात बरयतात पूण वयर काडटल्या मनशाक जायते जाण विसोत्तात अशें तुजें थंय घडलां तुका दिसता तुजो उगडास कोणेंच करूं ना असो ना तें म्हाका दिसना कित्याक कोणूय मातशें टांव टिंव जायते पावटी जाता पूण आमी जितले मुखार वेता तितले आमी शिकता कित्याक आयज म्हाका घडटा तें फाल्यां तुका घडटा हांवें कोणाक वयर काडलो तुवेंनूय कोणाक वयर काडूंक जाय जेन्ना तुका तो मनीस तुका उपकार दवरतलो जाल्यार तुवें म्हजो उपकार दवरूंकूच जाय पूण जायते फावटी आसा हांव तें उतर केन्नाच म्हणूंक ना हांवें वयर काडल्यात म्हणून तें तांणी म्हणूंक जाय तांकां दिसलां जाल्यार कित्याक जायते फावटी घेवन माती घेवन घरां करतात जायते भाशेची माती आसता जायते भाशे थोडी कोत्ताच मोडटात थोडी काय बरी फुलां येतात बरी दिसतात बरी करूंक जाता सो ते आर्टिस्टूय ते तरेची आसूंक जाय
रोसफून बाब तुजो कुंभार म्हणटा न्हू ताका तुजो कुंभार सदांच वडवीक सांगता आनी तो म्हणटा आपूण तियात्रांत शिंकला वो तियात्र बरोवपाक जाणा वो केला तें रोसफोनाचे वरें आनी हो जावन आसा प्रिन्स जॅकब बाब तो सदांच म्हणटा आपूण कुंभार म्हणून तुजो होय होय हे सारकें एगिमाचो पाद्रीन एगेमाचो पाद्री आनी तुमी बराबर नाचल्यात तियात्रांत होय बराबर नाचल्यात न्हू आमची जेन्ना प्रिन्स जॅकब तो आसलो आनी आतां पासून म्हजे फ्रेंड्स चडशे नात म्हजे फ्रेंड्स म्हणटात ते ग्रुपांतले थोडेच आनी ग्रुपांतले म्हजी फामिली म्हटल्यार जाता ग्रूप जेन्ना प्रिन्स जॅकब आमी ग्रूप म्हजो ग्रूप आसलो तेन्ना आमची फामील आमगेर येताले आमगेर रावताले हे भाशेन आतां व्हडलें घर आसा म्हाका ते भाशेन व्हडलें कांय नासलें धाकटुलें घर सगळे रावताले सगळे बराबर जेवताले सगळे रांदताले सो इतलें बरें तें वातावरण आतां चडशें आतां दुडू जाल्यार कोण मनीस ना म्हाका एक उगडास येता आनी हांवें उगडास केलोलो पयलो तुज्या थंय एक ग्रीन चेतक आसलेली होय आदल्या तेंपार तूं घेवन भोंवतालो आनीक जायते फावटी तूं कुट्टाडेच्यान पासार जातालो चडसो एवरी थर्सडे हांव पिलार वतालो आनी थिंगा कुट्टाडे एक बरोच फामाद कोंत्रादर आसलोलो तूं तो तुज्या तियात्र हाडून कुट्टाडे घालतालो पापा म्हणटाले ताका होय होय कुट्टाडे सो तेन्ना तूं म्हाका उगडासा तूं चेतक घेवन येतालो हें हांव तुका विचारूंक कोत्ता तो कुट्टाडे मिलाग्रेस पापा म्हणटाले ताका हांव तुका विचारूंक कोत्ता रोसफून बाब आदीं आमी सगळे तियात्रीस एका पिकापान बसोन वेताले तातूंत फायले आसताले मूस घासताले आनी सगळे बरोवन गेले एके फाटी कास्ट व्हडलें आसताले मातादोर घेवन आनी ते जेवाचे पिकाप आसले मिस्टर जो हय हे दीस ते फॉरेंत एक फामील कशी चलताली एक तियात्र म्हणचे तेन्ना पूण हे आतां ना ते चेंज जायत आसता तेंपा प्रमाणे चेंज आसता मुखार पासून चेंज जायत आसतलें इम्पोर्टंट म्हणटा तें आर वी सॅटिस्फायड आमी हुशार आसात आमी तेन्ना चिडोन मोडोन वयताले तियात्र करताले आनी खुशाल आसताले आतां बरें दिसता आतां पळोवंक चिड्डोन मोड्डोन जणक आपली गाडी घेवन येता थोडे स्कुटर घेवन येता आमची बस आसा कित्याक आमचो व्हरो सामान थोडे फावटी हँगरां असतात आर्टिस्ट चडशे आसन ते आपली मोटरां घेवन येतात बरें दिसता आमचे तियात्र पासून तियात्रिस्ट आमचे भाव इतले वयर पावल्यात ताचो दर्जो वयर पावला हें पळोवंक बरें दिसता इम्पोर्टंट म्हणटा तें एकठांय जावन कितें तरी करपाचें आनी आमी ह्या पालकार हाडली म्हणटच खुशाल जातात काय तें गरजेचें कित्याक आमी खुशाल जाताले तें इतले पयशे व्हरून आमी फामिली दिताले हांवें तर सगळें तियात्राचेर केलां सगळें जिवीत म्हज्या लागीं एक सादारण मनशा लागीं कितें आसोंक जाय तें सगळें म्हज्या लागीं आसा देवान बेसोंक घातलां आनी आसा आनी हांव म्हजी बायल टिचर पूण हांव म्हणटा हें हांवें तियात्राचेर केलां रोसफून बाब तियात्रिस्टांच्या भितर जायते फामील कशी आसतात इश्ट कशें म्हूण आसतात आनीक मोगानूय पडटात चेडो एक्टींग करतना मोगान पडटात आनी जायत्या जाणांनी संवसार आपलो केला आनी म्हाका दिसता हांव एक दीस तुजे तापटाचे खूंय एक सेलेब्रेशन चलतालें तुवें एक चेडवाक इंट्रोड्यूस केलें आदल्या तेंपार बारीकशीं चेडवां सोदतालीं म्हणून आतां पुटपुटीत चेडवां जाय म्हणून आनी ती म्हणल्यार तुजी घोडकल ती फॉरेन सामकी मॉडल कशी आसली तेन्ना बारीक आसली आनी तुमी मोगान पडली मोगान तियात्रान पडोना इस्कॉलांतल्यान मोगान पूण तेवूय मिसीस तियात्रान नाचली होय म्हज्या तियात्रान नाचली भायल्या तियात्रान नाचोना खंयचे सुमार 2-3 तियात्रांनी ते पयले आमच्या तापोटान नाचली तापोटान मागीर उजो देव दोनचार आनी मागीर ताणें कोण सबस्टिट्यूट केलें कोण येना तेन्ना सबस्टिट्यूट करता त्या वेळार तापटांत एक एक्ट्रेस इंट्रोड्यूस केलेलें बारीक आसलें कांतार करतालें बरें आनी तेन्ना लोकांक बारीक तितलें लायक जायनासलें आतां लोकांक बारीक लायक जातात बारीक तितली लायक जातली आमचे हिरोईनो पासून बरी पुटपुटीत आसताली आनी लोक म्हणटालो बरें आसा एक्ट्रेस कांतार ताळो बरो आसा पूण मातशें बारीक आसा आतां त्याच एक्ट्रेस
उपरांत ताणें तियात्रान न्हेसपाचें थोडे तियात्र केले, सबस्टिट्यूट केले आनी न्हेसपाचें सोडलें. आतां तेंच एक्टर्स तुमचे कांत जे तियात्रान पयलो भायर काडलो तेन्ना गायताले तो कांत म्हणून हांगा येतले आनी ती जावन आसा म्हजी गोरकांत. तुझ्या उसक्या विण दिसातेली म्हाका केल्यार सोडून तूं गेल्यार वशींचाक वारावतेली गात म्हाका केल्यार सोडून तूं गेल्यार वशींचाक वारावतेली. आणि तशेंच बाय फ्रांसिस्काय जायतो तेंप नाचलो तुज्या बरोबर. फ्रांसका चड तेंप नासलो. म्हाका दिसता धवो कावळो एक तुजो तियात्र तातूंत जुजे रोड आसलो आनी तेन्ना ती फामाद जोडी ती पालकाची तेन्ना तातूंत कोण एकलो दोयेंच न्हेसतालो म्हाका दिसता जाजू दोयेंच न्हेसतालो न्हू धवो कावळो. रसून बाब जायतें तुवें पालकाचेर कोण दाखयलां आनीक गोंयांत तुवें जायतेंच केलां. म्हाका दिसना तूं जितलो गाल्फाक भोंवला तुजे तियात्र घेवन पयल्या तेंपार वो जावं भायल्या दुसऱ्या गांवांनी तूं भोंवला तियात्र घेवन तितले पयले कोणेंच करूं ना. खंय तुजो पयलो तियात्र भायल्या शारान गेलो गोंयांत बरो गाजोन तुज्या उगडासान? पयलो म्हटल्यार हांव भायरीन गेलो. भायरीन गेलो म्हाका आमचो मॅक्स आनी एफी आमचो सर समितो अरेसाचो भाव ताचो एक ग्रूप आसलो ताणें व्हेलोलो म्हाका पयलो. आनी ते उपरांत आमच्या थोड्याच मेंबरांक आख्खोच ग्रूप व्हरूंक जावंक ना. ते उपरांत म्हजो एक फ्रेंड जो आतां एक व्हडलो बिजनसमॅन बाब अग्नेलो आल्कास्वास कुयनी आनी कुयनी रियालिटी तें हॉटेल बा सगळें कुयनी नगर बा इज ओनर ऑफ दॅट. वॉज ए फ्रेंड ऑफ मायन आनी तो म्हजो फ्रेंड आसतना तो थंय गेलो आनी तेणें एक गोवन ओवरसीज एसोसिएशन म्हूण फॉर्म केलें आनी ताच्या आसराका पयलींच तेन्ना फ्लायट जाली म्हाका दिसता 86 or समथींग. सो तेन्ना माय पाय भुरगीं नेटान चलतालो आनी तेन्ना आमी ताणें व्हरोन थंयसर 5 शो केले. 3 माय पाय भुरगीं आनी 2 तापोट हिंगासान वेले. फ्रायडे गेली दुसरे फ्रायडे पोतून येताली ती फ्लायट. सो ताणें आख्खोच ग्रूप फर्स्ट म्हाका दिसता त्या आदी आख्खो ग्रूप कोणें आमचो व्हरोंक ना पूण तेणें व्हेलो आमचे अग्नेल बाबा. ताजे वरवींच तुवें पावलो आनी आजून पासून एक ती आमची रिलेशनशीप आहा. बरो म्हजो फ्रेंड. पयलो तूं बारीनच्या शारांत पावलो? हय पयलो हांव बारीनच्या शारांत. रसून बाब हें जायते फाटी आयकूंक येता जायते फाटी म्हणटात तो डायरेक्टर काबार आतांचे जे तियात्र चलना रसून काबार अशें हांवें आयकलें. पूण तुजो एक तियात्र आली एक तियात्र फुगे म्हणून एक तियात्र येयलो आनीक हांव तेन्ना गोंय आसलो आनी ते फुग्या तियात्राचे उणेस म्हणल्यार 30 आनी 2 कितें तियात्र जाल्ले सिटीनूच. आनी तियात्र बरो चल्लो तेन्ना. त्याच्या उपरांत तुवें एक तियात्र बरयलो तियात्राचें नांव असो एक दीस येतलो. हो तियात्र तुजो परतून शेंकड्या जालो. कसलो तो तियात्र आनी तुजो जबाब जे मनशांक कोणें म्हटलेलें रोसमून बाब काबार जालो तांचो जबाब असो एक दीस येतलो ह्या तियात्रान दिलो. कितें स्टोर ताची थोडीशी ना तो दीस येतलो असो एक दीस येतलो म्हणटात तो हांवें मायनिंगाचेर स्टार्ट केलो. सुरवात मायनिंगात आनी तेन्ना मायनिंग सारकें जबरदस्तीन चलतालें दिसतालें गोंय खबर जाता. कोणूय मायनिंग जाका मायनिंगाचो ओड पासून सोजमोना त्या मनशांनी ट्राक घेतलेले मायनिंग सुरू जालें.
आमकां लोकांनी जे लोक सांगेचो लोक जो तांची चेडवांची काजार जावंक सोदतालीं सालसेतीन ती पासून बेगीन काजार करतालीं कारण थंय धुळान सगळें घर बर नूच पाड जाता देखून ती पासून केन्ना काय काजार जावन आमी सालसेतीन पडल्या पुरो अशें जालें म्हणजे इतलें थंय म्हणजे डिस्ट्रॉय जायत वतालें तेन्ना हांवें हो तियात्र बरयलो आनी तितून थोडे डायलॉग्स पासून आसले लास्टाक पयशे आसतले सगळें आसतलें पूण आमकां खावूंक कांयच आसतें ना नुस्तें आसचें ना म्हूण आमकां भाजी आसची ना कांयच आसना फकत पयशेच खावन दीस काडचे पडटाले अशे डायलॉग पासून आसले आनी खरेंच तो तियात्र बऱ्यांतलो बरो चल्लो आनी तो पॉलिटिक्साचेर आसलो आनी तातूंत कॉमेडियन अनिताय आसले बरेच ताका रोल आसलो तातूंत रोशन बाब हांव अजून तुका थंयच दवरता मागीर न्हू थोड्याच तेंपान खबर येयली पत्तून रोसफोन सारकोच काबार म्हणून आयकता तूं हे म्हाका आयज उलोवपाक एकदम उमेद आनी काळजांतसान उलयतात कडेन तुवें एक तियात्र बरयलो तेज्या फाटल्यान जायत्या तेंपान उंदीर म्हज्या मामा म्हणून एक तियात्र बरयलो हो पयलोच तियात्र मडगांवच्या शहरान पांय हॉलांत 25 हावसफुल शो करपी बाब रोसफोन त्याच्या पयले रोसफोन बाबान सेंचुरी केलेले आसात शेंकड्यांच्या फाटल्यान शेंकडे ती रेकॉर्ड्यो हे सदांच बरें करचें डायरेक्टर कितलें बरयत रावता आनी बरो जातलो पूण जेन्ना लोक तुका म्हणटा जावं एक कॉम्पिटेटर जावं एक कोणूय जावं रोसफोन बाब काबार जालो तेन्ना तुजो जाबाब तियात्रांतल्यान लोकांक मेवलो आनी तो म्हणल्यार उंदीर म्हज्या मामा कितें हाचे वयर काणी कारण कितें हो तियात्र असो घासपाक अजून पासून खंयचो तियात्र लोकांक आवडटलो वो खंयचो तियात्र तुजो हिट जातलो खंयचो तियात्र तुजो लोक मानून घेतलो हें सांगूंक व्हेरी डिफिकल्ट पूण एका मनशान म्हाका असं जाणवायच्या मनशान म्हटलेलें अशेंच घडटालें तेन्ना जायते पावटी वयर घालत जाताले सगळे स्ट्रेट वचून आसले आनी तेन्ना त्या मनशान म्हाका म्हटलेलें रोसोन्स तूं घोडो न्हू तूं बोयल मातशें मातशें वायट तो जाणवायचो मनीस तो आनी ताणें म्हाका मातशें वायट कित्याक सर अशें कित्याक म्हणटा बोयल हय आनी ताणें म्हाका म्हटलें सांगलें जरी तर तुवें घोड्याच्या पांयांक माल लागलो आनी घोडो पडलो हो घोडो केन्ना चोटना पूण बोयल धांवता तितलो फास्ट धांवना जायत पूण पांय लागलो पोत्तून उबो जालो तो पोत्तून धांवंक लागता तूं देखून हांव तुका म्हणटा तूं बोयल कित्याक पडलो वयसलो पोत्तून धांवंक लागलो पोत्तून मातशें डीम जालो पोत्तून धांवंक लागलो तूं पडोन थंयच उरोना चलता चल फुडें म्हणून ताचो आशिर्वाद तो फॉरेन्स रोशन बाब तियात्र करपाक जायतो आदार जावं पडटा अडचणी आसतात आनीक तुवें इतलीं वर्सां थोडे तियात्रिसांक सांबाळलीं ग्रुपान तुज्या थोड्यांक 10 वर्सां कोणाक 15 वर्सां कोणाक 20 वर्सां सोडून वचोनात एक फामील कशी हांव जायते जाणांक विचारता हाचो सिक्रेट कितें तुमी असो उरोंक तो ग्रूप वो ट्रूप तुमचो कितें सिक्रेट हातून इतलीं वर्सां तुमकां एक्टरान रावतात बराबर एक्चुली हो प्रश्न हाचो आन्सर आर्टिस्टांनी दिवपाचो चड करून कित्याक जायते फावटी एक पूत तितलीं वर्सां आवय बापाय सांगाताक पासून रावना काजार जालो म्हणटच रावना पूण म्हज्या सांगाताक रावल्यात आसात आनी ते म्हणटात कितें आनी येताना पासून कितेंच टावंट येवना बरे भाशेन गेल्यात थोडे कोत्ता अशें जाता थोडे फावटी हांवूय जाणटो जाता तेवूय जाणटो जातात रोल्स चेंज जातात लोकांचो मूड चेंज जाता तांकांय दिसता रोसोना सांगाताक आमकां कितें उणें मेळटा आमचो आनी खंय गेल्यार आनी चड मेळटा तांचे गरजो आसतात सो वेतात वेचें सांगोन वेचें म्हणजे सदांच म्हजें कितें सांगोन वेचें कॅट करून वेचें न्हय सांगोन वेचें रोशन बाब हो प्रश्न हांव तुका विचारता केन्ना शहराक लागून कोण वता तांकां एक उमको शहर आसता दुसऱ्याक बरो शहर आसता ताचेरूय जायते फावटी एक एक्टर वेता हें जाला तुमच्या जिवितान जाला आनी जाला म्हणटच हे गेलो आमचे डायरेक्टरूय आसात न्हू जायते फावटी अशें सांग जाता रोसन्साचो एक तियात्र हिट जाता डायरेक्टर जाणाय
ह्या रोसफोन्साचो ह्या आर्टिस्टान बरो रोल केला, ह्या कॉमेडियनान बरो रोल केला आनी हेवूय जाणा रोसफोन्सान तियाक बरो बरयला. सो रोसफोन्साक तांच्यान विकतो घेवंक जायना. जायना. प्रॉब्लेम जाता तेंगे तेवूय हाका शेर वाडयतात, तूं यो आपणाक ताचो शेर वाडयतात, तेका आपयतात. पूण ते केन्नाच चिंतिनात रोसफन हिट जाला तो तियाक बरो बरोवन तो तियाक पयलें म्हणटा तें आर्टिस्ट कोत्तात तें सारकें, पूण पयलें म्हणटा तुजी स्टोरी, तुजी कॉमेडी तें गोड आसूंक जाय. मागीर तुंय गेलें तें घडोना, तें रोसफोनान बोल्लें घडलेलें तें तुवें घडोना. आनी मागीर हांकां कित्याक तूं सारको ना, तुजें तें मॅटेरियल सारकें ना, तुजें फावंडेशन, ती स्टोरी ती सारकी ना, सारकी तें मागीर घडटा. मागीर शेर गेलो मागीर परतून सुरवात करची पडटा. रोशन बाब, जायतीं वर्सां तुमी सांगातान रावले, बरें तुमी एक्टींग केलें आनीक तुवें तेका रोल बरयले आनी हर टायम तुवें तेका रोल बरयलो तो बरोच फामाद जायत गेलो आनीक रगत तें तुजें आनीक बरें दिसतालें तेन्ना जोडवें. हांव उलयतां जाजू बाबाची खबर तुजें. आनीक देरेफेन तुमी ना जाले